A couple years ago, Pope Benedict canonized a man whose feast is being celebrated today, especially in Chile, South America, where he was born. Hello, I'm Father James Kubicki, and the reason I want to talk about this saint, even though we don't have him in the church calendar here in the U.S., is because he was a Jesuit, and that's the religious order to which I belong. This man's name is Alberto Hurtado, and he suffered as a child, losing his father when he was only 4, and having to move from one relative to another because his family was so poor. He wanted to be a lawyer so he could defend the rights of the poor, but God called him to serve the poor and homeless as a Jesuit priest. He started the Chilean version of Boys Town called Hogar de Cristo, or Home of Christ. Just listen to what he said in the middle of World War II. In the midst of the shedding of so much blood by human hatred, our Mother, the Church, desires that we look on that other blood, the divine blood shed for love, the blood of hatred washing in the blood of love. In these moments, my brothers and sisters, our first mission must be to be convinced from the bottom of our hearts that God loves us. All of us, creatures of earth, rich and poor, God loves us. If God loves us, how can we fail to love Him? And if we love Him, then fulfill His great commandment, His commandment par excellence. A new commandment I give you, that you love one another as I have loved you. In this they will know that you are my disciples, that you love one another. Sogliami ektai sauya, sogliami laki soria, dunia deva wakanuya, anonam so takasoya.
सुरू तोणया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव. आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटीन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट भेटयता. केलन डिकोस्टा सगळ्या गोरजेवंत आत्म्या पासत जे सोंपून गेल्ले आसात तांचे पासत कोण मागूंक ना तसल्या पासत आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान रुसारियो पिंटो हाचे पासत देवान ताका सगळेचे सूख फावो करूंक हे भेटीन आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता चॅल्सी फेर्नांडीस तशेंच मायरन गामा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन अफगानिस्तान जें कितें घडलेलें आसा आनी घडटा शांती आसपाक मागुया. सगळ्या लोकां पासत मागुया. आनी जण एकल्याची आमची मागणी आमच्या देशा पासत आनी आख्ख्या संवसारा पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो सगल्यांक आमकां आपोवणें देवाच्या राज्यान भितर सरूंक देवाच्या राज्याच्या जेवणाक बसूंक आमी पुर्ती जावंक फावो. पूण जायते पावटी हें आपोवणें जें आमकां देवान दिलां तें आमी बेश्टेंच टेकन फॉर ग्रांटेड केलां. जायते पावटी फावो ती तयारी जायते पावटी आमी करून मिसाचे भेटीन भाग घेवंक ना. वो देवाच्या राज्यान भितर सरपाची तयारी आमी फावो ते परी करूंक ना. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासणांच्या सासना. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिल्याद आनी मानासे उतरून गिल्यादाच्या मिस्पाक पावलो आनी गिल्यादाच्या मिस्पा तावन आमोनितांशी वचूंक ताणें वाट दवरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली. आमोनितांक तूं म्हज्या हातांत घालशी जाल्यार आमोनिता कडेन झुजून जैतिवंत जावन हांव परततना म्हाका मेळूंक म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसले थंय तांचेर लढाई करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घाले. आरोवेर तावन मेनीत आनी आबेलकारांनी पर्यान तांचे फाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हडली हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परततना
ताची धूव ताका मेळूंक आयली. ती धोलक्याच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी म्हटलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हज्या फाटीं घेवं नजो. तिणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली म्हजे सोरींक तुज्या दुस्माना आमोनिताचेर ताणें तुका जोयत दिला म्हणटोच तुजें आंगवणें पोरमोणें म्हजे सोरी कोर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हटलें, म्हाका एक उपकार कोर. म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेतां आनी म्हज्या सांगातिनी बराबर म्हजें आंकवारपण रोडटां. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटोच ती आपल्या बरोबरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रोडली. 2 म्हयने जातोच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपलें आंगवणें पोरमोणें तिचे सोरी केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. परतून म्हणुया, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवाक बुजतोल्या पितृण्या बराबर भोवना तो खरेंच भागी. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रीय ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येतां बापा. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. लग्नाक होवळीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते हे ना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा.
म्हजे पाडे आनी चोरबयलोलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगलें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचें नोंगोर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय, बऱ्यांक तशें वायटांक, चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. तुवें सगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है, अच्छे दिन आएंगे. हे थोड्योश्यो फ्रेजीस आमकां आयकूंक जायते पावटी आयल्यात आनी आतां ह्या दिसांनी आनिकूय चड आयकपाक येतल्यो. भाव भयणीनो, आयज आमच्या देशाचेर आमी नदर मारली, आयज आमच्या राष्ट्राचेर, आयज आमच्या राज्याचेर आमी नदर मारली गोंयचेर, वो आयज आमी आख्ख्या संवसाराचेर नदर मारली. खंय पावलेलें आसा, परिस्थिती एके भाशेन बिगडलेली आसा, गंभीर जायत आसा, भिरांत वाडत आसा. आनी अशें कित्याक घडटा हें आमी पळयत जाल्यार एक कारण दिसून येता, पदवी. जे मनीस आसात तांकां पदवी जाय. जे सेवक म्हूण विचून काडलेले आसात ते आपूण बॉस जावपाक सोदतात. सगलो कंट्रोल जो आसा तो आपणाच्या हातान दवरपाक सोदतात. आख्ख्या संवसारान अशें घडलेलें आसा. म्हणटच मनीस आयज खंयच्याय संवसाराच्या कोणशाक पडे, आयज मनीस आपल्या ताब्यान सगलें करूंक सोदता. आनी अशें करता आसतना एके भाशेन देवाक कुशीन दवरला वो देवाक वापुरला, देवाचो उजार केल्लो आसा. कोण आपल्या धर्माच्यो खबरो सांगून लोकांक फटयता वो लोकांक ओडून हाडटा आनी लोक भुलता असल्यांक. धर्माच्यो खबरो सांगल्यार, धर्मभेद करीत जाल्यार वो जे ट्रायब्स आसात तांच्या नांवान केल्लें दिसती पडटा. समजे आमी गोंयकार आनी घांटी म्हणलेले आसात. ह्यो कॅटेगरीज घेवन थोडे भुलोवपाक भोंवतात आनी आमी भुलता, लोक भुलता. कित्याक आमकां पदवी जाय, आमकां कंट्रोल जाय, आमकां सगळें आमच्या ताब्यान दवरूंक जाय. आनी अशें करता आसतना देवाक पासून आमी गोडे भासावण्यो करता. देव म्हणटा तेन्ना एक एकल्याचो देव वेगळोय जाल्लो आसा. थोड्यांनी आपले देव बदलले वा आपलो देव बदलून दुसरे जे देव न्हय तांकां देव करून दवरलेले आसात. तातूंत व्हडल्यांतलो व्हडलो देव म्हणल्यार पयशे, दुडू. एके वाटेन पदवी जाल्यार दुसरे वाटेन दुडू. कित्याक पदवी घेवपाक दुडू जाय अशें आयच्या दिसाक ह्या आयच्या संदर्भान आमी पळयत जाल्यार आमकां दिसून येता. भाव भयणीनो, देव आमकां विचून काडटा. जशें आमी जायते पावटी म्हणलां, वेळा वेळार काळा काळार देव आपणाक जाय तांकां विचून काडटा. देव आमकां आपोवणें दिता. आपयलेलीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं ही वड घेवन आयचें शुभ वर्तमान सोंपलां. आनी खरेंच देव सगल्यांक आपयता पूण तातूंतलीं थोडीं विचून काडटा. पूण थोड्या जाणांनी आपणाकूच विचून काडलेलें आसा हेंय दिसती पडटा. गोडे फावो न्हय.
बॅकग्रावंड जो आसा, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आसा, आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आसात, पर्सनल लायफ जी आसा ती पळयत जाल्यार डिजर्व ना तांकां. तरी आसतना तांणी आपणाकूच विचून काडून पदवी आनी दुडू घेवन आपणाचें पावल मुखार मारलेलें आसा, आनी जे तांणी आपले देव केल्ले आसा तांकांय वापरलेलें आसा. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी ह्या फुडाऱ्याची खबर आयकल्या, जेफ्ता. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकांतली आमी ह्या दिसांनी आयकता. आनी इस्रायल परजेक राखूंक आनी सांबाळूंक देवान आपले फुडारी धाडलेले. राजा आसात ते मागीर येतले, पूण हे फुडारी आयल्यात तेन्ना हे फुडारी देवान धाडलेले, देवान विचून काडलेले आनी देवाक मानपी. जेफ्ता म्हणटा तोय देवाक मानपी आनी देवाच्या प्रेरणान चलपी. आयचे पयलें वाचप सुरू जाता, देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ह्याच देवाच्या आत्म्यान आपलीं ही कुडां घेवन तांकां जैत मेळोवपाक तो झुजूंक गेलो. आमोनीत म्हणटात तांचेर आड, पूण देवाक कशे भाशेन वापरलो वो देवाचें आसणें कशे भाशेन भोश्टायलां तें आमकां दिसून येता. ताणें एक आंगवण केली, देवा म्हाका जैत दी ह्या आमोनितांचेर. ताचे लागीं जी घोडी फौज आसली ती पुरो नासली. आमोनीत म्हणटात ते बरे पदवेदार वो तांचे लागीं जाय तो फोर्स आसा हें जाणा जावन ताणें देवा मुखार घातलें, कित्याक देव ना जाल्यार म्हज्यान जिखूंक जायना. पूण देवाक सांगलें, जरी तर म्हाका जैत मेळत जाल्यार हांव परतून येवन जेन्ना खुशालकाय मनयता, सेलेब्रेट करता, म्हज्या घरांतलो उमऱ्यांतलो पयलो भायर सरता ताका तुका भेटयतलो, ताचो होम, ताची बोली करतलो. आनी जरी तर आमचे मदलो राजा कोणूय आसलो, राणी आसली आनी झुजान तावन आमी परतून आयलोलीं आनी देवाक आमी असली भासावणी केल्ली आनी तुजो पूत वो तुजी धूव, जो एकलोच पूत, एकलीच धूव तुज्या घरांतली भायर सरता, कितें जावपाचें, कितें म्हणपाची. पळोवपाक दिसता जेफ्ता देवाक जी भासावणी केल्ली, आंगवण केल्ली ती पाळपाक आपलो घोराबो पासून एके भाशेन बोली करता, सॅक्रिफायस करता. थोडे जाण म्हणटले काय बरें, देवाक मानतात असलें. पूण पयले सुवातेर देवाक असली भासावणी जाय आसली काय? ही भासावणी नासतना म्हणजे ही आंगवण, म्हज्याच घरांतलो कोण भायर सरता ताका तुका हांव बोली करतलो. भाव भयणीनो, आयच्या तेंपार घोडे असलें जाता काय? आयज कितें सॅक्रिफायस केल्लें आसा, कोणाक बोलयेक चडयल्लें आसा, आपल्याक पदवी मेळपाक जाय देखून, आपणाक कंट्रोल मेळपाक जाय देखून. थोड्या जाणांनी आपल्या गोराब्यांक पासून काबार केले, पदवी जाय देखून. थोड्या जाणांनी लोकांक काबार केले, लोकांची बोली चडयली. एके वाटेन देश बदल रहा है, देश बदल रहा है आयकूंक येता, पूण खरेपणी बदल जो जाता तो लोकांच्या हिता पासत न्हय, लोक रडटा. आनी खरेंच म्हणपाक जाता वय देश बदल रहा है. लोक आदीं रडो नासलो ते भाशेन आयज रडपाक लागला. फोर्सान पासून रडोंक जायना, कित्याक व्हडल्यान रडत जाल्यार मारून उडयतात, व्हडल्यान रडत जाल्यार आवाजूच बंद करतात. रडप म्हणल्यार हांव दुकां घडोवन रडटा ती खबर करिना. जेन्ना पोरजा आयज मागता ज्यो वस्तू सारक्यो ना त्यो बंद कर, सारक्यो कर, वो पोरजा आपले दूख परगट करता. प्रायसीस वाडत आसात, उदक फुकट मेळटा, जें फुकट आहा तेंच आमकां आयज सरकार फुकट दिता. पूण दुसरे वाटेन पेट्रोल वाडलें, गॅस वाडली, जें दिसाच्या दिसाक आमकां रांदपाक जाय. आनी वाडलां तें कितलें वाडलें, लोक रडटा. पूण ह्या लोकांचें कोण आयकता? जे कोण पदवेदार आसात ते आपले एके भाशेन कारण दितात. जशें जेफ्ता आपले धुवेची बोली चडयता, पूण ताचे लागीं कारण आसा, कित्याक ताणें देवाक भासावणी केल्ली आनी देवाक दिल्ली भासावणी मोडूंक जायना. म्हणलां ते भाशेन आयज आमचे देवूच बदललेले आसात. जांचे लागीं दुडू आसात ते देव जाल्ले आसात, तांकां भासावण्यो केल्ल्यो आसात. जे कोण आयज राजकी पदवी घेवन आसात तांणी भासावण्यो केल्ल्यो आसात. हांव जिखतलो जाल्यार म्हाका उमक्या दुडवांची गरज आसा, तूं म्हाका ते दुडू दी, आनी ते दीत जाल्यार हांव तुका बोली चडयतलो. हांव तुका कसली बोली चडयतलो म्हणल्यार तें कडेन आमकां खबर ना. पूण आयज पळयत जाल्यार दिसता आमची बोली चडयल्ली आसा. जे लोक आसात, जे वोटर्स आसात तांची बोली चडयल्ली आसा.
जरी तर म्हाका ही पदवी मेळत जाल्यार हे सगली जमीन तुजी, हो सगलो लोक तुजो, लोक बोवाळ मारतलो पूण हांव आयकोचो ना, असलें जाल्लें दिसती पडटा. जेफ्ता राजान केलें, वो जेफ्ता ह्या फुडाऱ्यान केलें, आपले धुवेचीच बली चडयली. तिचो कांयच गुन्यांव ना, वो ती ह्या झुजान नाच, फकत आपल्या बापायचे खुशालकायेन ती खुशाल जावपाक भायर सरलेली. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती असली जाल्या गाय, वो आयज आमची परिस्थिती असली जाता गाय, आयज आमची बली चडयत आसात गाय. दोळे उगडपाक गरज आसा, जाणां जावपाक गरज आसा, आनी हे षडयंत्र जें रचयिल्लें आसा ताचेर आमी बेश्टेच उडोवन वेताव ताचे पावटीक आमचें मन आमी उक्तें करपाची गरज आसा. आमी जाणां जावपाची गरज आसा आनी जाणां जावन फावो ते उपाय घेवपाची गरज आसा. आनी फावो ते उपाय कसले? आयज शुभ वर्तमानान जेजू ही वपार सांगता. राजाचें जेवण, स्वर्गीचें राज म्हणल्यार ताच्या पुताचें लग्नाचें जेवण, सगली तयारी केल्या, सगल्यांक आपयलेले कारणां दिवपाक लागल्यात. आपयलेले ते ह्या बऱ्या जेवणाक आपयलेले, तांणी येताय म्हणलेलें. आतां एलिसांवां जाता तेन्ना असलें जातलें, जे कोण बरे मनीस जरी तर मुखार सरता तांकां जायते जाण सांगतले, ओय हांव तुजे बराबर आसा, तूं बरो मनीस, तूं मुखार वच, तूं जिखपाक जाय. आनी जेन्ना फेस्त येता वो हें जेवण येता, फुडें थोडे जाण एक एकलो भायर सरतलो. जशें आयचे हे भायर सरले, एकलो आपल्या शेतान गेलो, ताका खबर आसली आपलें शेत बाट आसा म्हूण, तरी पूण ताणें त्या राजाक सांगलें जेवणाक येता, ताणें मानून घेतलेलें आपोवणें. आनी कोण आपल्या वेपार धंद्याक गेलो, म्हणटच कारण आसा, म्हजो वेपार धंदो गरजेचो. वेपार धंदो आसा म्हूण खबर आसली, दुसरेय दीस आसले वेपार धंदो करपाक, पूण जेवणाक वचपाक नाका, बाराबर येवपाक नाका देखून ही कारणां, ही एक्सक्युजीस घेवन ते एक एकलो कुशीन चल्लो. अशें घडये आमकां जावपाचें आसा गाय, वो आमी तशें करपाचें आसा गाय. जे कोण बरे मनीस मुखार सरत तांकां आमी निमणीं कारणां दितले हांव, निबां दितले हांव आनी कुशीन सरतले हांव. आनी हाचो फायदो कोणाक जातलो आमकां खबर आसा. तर अशें करता आसतना बोली कोणाची चडटली? जे कोण आयज कॉम्प्रोमायज करता तांची बोली चडटली. जे कोण आयज दोळे उगडपाक तयार ना, आपणाचो आवाज भायर काडीत जाल्यार त्रास जातले देखून ओगे रावन चल सेलेब्रेट करया म्हणून सेलेब्रेट करतात. चुकीचें आसा, रॉंग आसा हें जाणां जावन तांचे बराबर वेतात. असल्यांची बोली चडपाची आसा. आनी असल्यांची बोली चडटा आसतना आनी कांयच उपाय ना. जे भाशेन हो जेफ्ता तशेंच ताची धूव, तांचे लागीं आनी उपाय ना जालो. तिणेंय म्हणलें, बापा तुवें जरी तर देवाक कसली आंगवण केल्या जाल्यार तुजी आंगवण पाड, म्हाका 2 म्हयने दी. 2 म्हयने हांव म्हजें आंकवारपण रडटां. म्हज्या इश्टिनी सांगता हांव कुशीक वचून म्हजें आंकवारपण रडटां. म्हणटच आमी म्हणपाचीं आसा काय अशें, आमकां आनीक थोडेशे दीस दी. आनी मागीर आमचो राजा जो आसा तो आमकां म्हणटा, ओके घे 2 म्हयने घे, 3 म्हयने घे, आनीक मातसो जिये संवसारान. आनी त्या उपरांत हें सगलें जें रचून हाडलेलें आसा तें घडटलें, तुजी बोली चडटली. भाव भयणीनो, आयज हे मिसाचे भेटेन दुसरी बोली, ही बोली चडयली आनी खुद जेजून आपणाची बोली केली आमकां बोलयेर चडयना जावपाक. आमचे पासत ताणें जीव दिलो, आमचे पासत रगत वारयलें, कित्याक आमचें रगत वारोवना जावपाक, आमकां राखपाक, आमकां सांबाळपाक. तर ही सोडवण घेवपाक कोण तयार आसा? ही सोडवण घेवपाक जो कोण तयार आसा ताणें हो बदल हाडपाक जाय. ही सोडवण घेवपाक जो कोण तयार आसा ताणें देवाचे वाटेन रावून हें बरेंपण हाडपाक जाय आनी जें बरें आसा ताचो सांगात दिवपाक जाय. तर हीच बोली आतां आमी ह्या आल्ताराचेर भेटयता आसतना आमकां जण एकल्याक आनी आमचें आख्खें जें सिट्युएशन आसा आयज, आख्ख्या संवसाराचें, आमच्या देशाचें, आमच्या राज्याचें, तें ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी देवाचेर आमी पातयेता आनी देवाचेर आमी धरून आसाव देखून दुसरे देव जे आमी केल्ले आसात, जावं पदवेचे, जावं दुडवांचे, वो जावं मनशांचे, तांकां काडून कुशीन उडोवया आनी खऱ्या देवाक भजुया.
बंधनातून काढून निर्मळ कासा तुका वोपून देवानी मुझ्यामध्ये संधान करून शांती करून देवानी मुझ्यामध्ये संधान करून शांती करून असा जेजू तू és Lord. Asa Jesu, tu és Lord. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचोली तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली. सोया संवसाराच्या सर्वोडारा आमची सोड
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाचें जेवण तयार आसा, आमकां सगल्यांक आपयल्यात तेन्ना आमी पुर्ती जावन हें आपोवणें मानून घेवन ताच्या जेवणाक भाग घेवंक तयार जाल्या देखून सगळीं बापाक उलो मारया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक विसरता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेयतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलाय मेळटली. कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सुरगीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे सुरगीच्या राजान केले
जेवण व्हडल्या फेस्ताचें राजकुराच्या लग्नाचें राजकुराच्या लग्नाचें आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोयली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोयली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी. सोमी म्हणटा हांव तो चिवो उंडो स्वर्गांतावन देवन आयिल्लो हो उंडो खाता तो सासनांक चिवो आसतलो. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता शांती घराचो